आवाज तुमचो, हो आवाज आमचो, हो आवाज गोंयचो. नमस्कार, आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाचेर हांव प्रणिता रेडकर तुमकां येवकार दिता. सविस्तर खबरां आदी नदर मारूया हेडलायन्सांचेर. मंत्री सुभाष फळदेसायाची माहिती. खणी सुरू जातकीर गोंयकारांक मेळपाक जाय प्राधान्य. पत्रकार परिशदेंत लेखी उतराची आयटॅकाची मागणी. कासरवर्णे हॉस्पिटलाची सामकीच जाल्या अवतिकाय. दुरुस्ती करपाची थळाव्या लोकांची मागणी. मेणकुरेच्या लोकांक रोखडोच मेळटलो इंडोर स्टेडियम. गोंय खेळा प्राधिकरण हातान घेतल्या प्रकल्प. मंत्री गोविंद गावडेची माहिती. दिवचले वाठारांत परप्रांतीय बायलेचो खून. पुलिसांचो घोवाचेर दुबाव. आनी उरूस काडपा वयल्यान बेतला. 2 गटां मदीं वाद. दर्गा बंद करपाचो केपें मामलेदाराचो आदेश. आनी आतां खबरो विस्तारान. अपंगूळ आनी आदार नाशिल्ल्या बायलांक आयज ना जाल्यार फाल्यां पगार मेळटलो. उपरांत 15 दिसां भितर दुसरो हप्तो तांच्या खात्यांत जमा जातलो. ह्या म्हयन्यांत 2 म्हयन्याचे आनी फुडल्या म्हयन्यांत आनीक 2 म्हयन्याचे पयशे तांकां मेळटले अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. आनी मागीर म्हयन्या भितर सगळ्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो अशेंय ताणें सांगलें. 1,38,000 लाभार्थ्यांक आमी 27 कोटी रुपया फारीक करतात. आमी जेन्ना एक सरकाराची पॉलिसी डिसिजन आसता की अमके टक्के तातूंत डिजेबिलिटी आसा किंवा अमके टक्के राखीवता आसता, रिजर्वेशन आसता, जें कितें शक्य आसा तें करपाचें. हातूंत ही योग्य न्ही की हांव डिजेबल आसा किंवा हांव एलिजिबल आसा फाल्यां म्हणून स्ट्रायका बसचे परस आमी नव्यो स्किमी डिझायन करपा खातीर त्या डिपार्टमेंटा कडेन कन्सर्न NGOज आसा तांचे कडेन आमी वाटाघाटी करून करतले सो दॅट ही परिस्थिती येवपाक जायना. डिजेबल आसा तो एखादे वेळ बसलो आसतलो घरान भितर फायनान्शियल पोजिशन बरोबर ना, खावपाक येवपाक खूब कितें त्रास जाता अशें म्हणून ताच्या मनान बसलो आसतलो. वी वील लूक इन टू दी मॅटर. आय वील इन्फॉर्म दी सोशल वेलफेअर ऑफिसर्स टू गो अँड फायंड आउट द जेन्युनिटी ऑफ दीस. इवन तो जेन्युन आसलो कितें आसलो म्हणजे वेविंग ऑल दीस वी कॅनॉट एम्प्लॉय हिम. सो त्या प्रोसेसांत त्या एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसांतल्यानच ताका येवचें पडटलें. मायनिंग जाता तितले बेगीन सुरू करचेच. मात बेरोजगार मायनिंग कामगारांक परत एक फावट कामार घेवन तांच्या रोजगाराचो प्रस्न सोडोवचो अशी मागणी आयटेक कामगार संघटनेन केल्या. सुरू जावपी मिना खणीर गोंयकार कामगारूच कामार राबयतले अशें सरकारान कागदार बरोवन दिवचे अशी मागणी संघटनेन केल्या. तशेंच मायनिंग सुरू जाल्या उपरांत लोकांक जर काम मेळना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान केल्लो लोकांचो हो विश्वासघात आसतलो अशें आमी समजतले अशें लेगीत संघटनेन म्हणलें. एक म्हटल्यार टेंडर जेन्ना जाता तेन्ना टेंडराक क्लॉज आसपाक जाय जे आयच्या दिसा ह्या मायनींनी काम करतात, जे कामाचे घरा कडेन बसल्यात तांकां इमिजिएटली कामार प्रिफरन्स मेळपाक जाय. आनी इवन फ्युचर एम्प्लॉयमेंट जे आसा दे शूड बी सन्स ऑफ द सॉयल. म्हटल्यार कितें जे न्यू जनरेशन जे कोण आहा तांकां कामार घेवपाक जाय. आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले लास्ट असेंब्ली सेशन की आमी गोवा मायनिंग कॉर्पोरेशन, गोवा मिनरल्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आमी चालू करता आणि जितले सगळे लीजस आहा ते सगळे घेता आणि मायनिंग आमी चालू करता. इलेक्शनां जाली, इलेक्शनां पयले सांगले बिफोर January we will start the mining. काय जावना. इलेक्शनां जाली
आणि परतून बीजेपी सत्तार येयला आणि आता बीजेपीन ऑर्डर काढला की 4 मे 2022 की सगळे 88 लीजर्स खाली करचे. Dr. Pramod Sawant must keep in mind, it is no good giving assurances to the people, winning an election, becoming the chief minister, and betraying the people of Goa and betraying the mining workers in Goa. If this clause in the tender notice does not come, we will consider that this act of the chief minister as a betrayal of the people of Goa, betrayal of the mining workers in Goa. कासारवडणे हॉस्पिटलाची सामकीच वाट लागल्या. हॉस्पिटलाच्या भोवतणी झोपा वाढल्यात देखून पावसा पयलीं हॉस्पिटल निवळ करपाची मागणी थळाव्या भाजपा फुडाऱ्यांनी केल्या. 15 ऑगस्टाक मोपा विमानतळ सुरू जातलो त्या उपरांत ह्या हॉस्पिटलाचेर बरोच ताण वाडटलो तेन्ना ह्या हॉस्पिटलांत दोतोराची नियुक्ती करपाची गरज आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणीन ह्या हॉस्पिटलाची पळोवणी करून गरजेच्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपाची मागणी ह्या लोकांनी केल्या. सडेकर, मी कासारवडणे गावचा BJP शक्ती केंद्र प्रमुख आहे. मी इथं कासारवडणे हॉस्पिटल आहे त्या हॉस्पिटल परिसरामध्ये तिथंच माझं घर आहे. त्यामुळे मी हॉस्पिटल परिसरामध्ये सतत फिरत असतो. तिथं जी अडगळ झालेली आहे ती बघितल्यानंतर वाईट वाटतं. तिथं जे आता पंचायतीसाठी जागा दिलेली आहे त्यासाठी तिथं झाडं तोडलेली आहेत. ती झाडं तोडून सगळं कसं तरी अवास्तव तिकडे टाकलेलं आहे. त्यामुळे आता पावसाळ्यापूर्वी ती जी काढावी तिथून आणि तो परिसर जो आहे तो स्वच्छ करावा असं मला वाटतं. तसंच आता मला एक आमचे आरोग्यमंत्री विश्वजित यांना उद्देशून सांगायचं आहे की इथं आता 2-3 महिन्यामध्ये आमचा मोपा एअरपोर्ट चालू होणार आहे. 15 ऑगस्टला चालू होणार आहे. त्यामुळे इथं आता सगळी लोकवस्ती वाढणार आहे, कामगार लोक वाढणार आहे. त्यामुळे हे जे हॉस्पिटल आहे त्या हॉस्पिटलाचा दर्जा वाढवावा. दिवचल मतदारसंघातल्या मेणकुरे गावांत बांदिल्ल्या खेळा मैदानाक जोडून इंडोर स्टेडियम आणि स्विमिंग पूल बांधतले अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगले. ह्या मैदानाची पळोवणी केल्या उपरांत मैदानाकडेन लक्ष दिवपाचे निर्देश खेळा प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांक दिले. गोंय खेळा प्राधिकरणा वतीन 6 वर्सां पयलीं मेणकुऱ्या खेळा मैदान बांदलां, मात ताची व्यवस्थीत जतनाय कोण घेयना अशी पंचायत आनी थळाव्यांची कागाळ आसा. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्या सयत खेळा मंत्री गोविंद गावडे बिरेस्तारा ह्या मैदानाची पळोवणी केली. म्हाका खुबशी कंप्लेंट आयिल्ली आसा की उदकाक लागून थोडोसो विशय जाल्लो आसा. आमी आमदार आनी हांव बसून तेच बरोबर आमचे पंचायतीचे तांकां विश्वासान घेवन होय उदकाचो विशय जो आसा तो सॉर्ट आउट करून पंचायतीकू काही गोष्टी इन्फॉर्मेशन दिवपाचें किंवा सजेशन दिवपाचें तें आमी दिल्लें आसात. एकंदरीत इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉमन सिटीजन
की ताणीन जे इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकार निर्माण करून दिता तयार करून दिता ताजी थोडीशी डागडुजी ताडीशी कुयदाद त्या ग्रामस्थांनी किंवा जेंका कोणाक तो ग्रावंड वापरता त्यांची सुद्दां तितली जबाबदारी आसा कारण गव्हर्मेंट इज फॉर द पीपल ऑफ द पीपल अँड द बाय द पीपल. आणि त्या ग्रावंडाचेर परत एकदां डिमांड आयिल्लो आसा की एक तर स्विमींग पूल किंवा आमकां इनडोर मल्टीपर्पज हॉल जावचो. हांव दोनी जो फेस वायज प्रोजेक्ट घेवपाचे म्हजो इंटेंशन आसा, म्हाजें मानस आसा आनी ते दोनी एसएजीच्या अंतर्गत घेवपा खातीर हांवें ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्ले आसात आनी सराच्या उतराक मान दिवन ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी दोनी प्रोजेक्ट ह्या बिचोलीच्या मतदारसंघान घेवपाचें हांवें ऑलरेडी एश्युरन्स दिल्लें आसा. दिवचल वाठारांत वाठादेव हांगासर एके बायलेचो खून जाला. खुनाची ही घडणूक काल घडिल्ल्यान अदमास आसा. खून केल्या उपरांत रुमाक लॉक करून तिचो घोव पळोवन गेलो. खून जाल्ली बायल मूळ बिहारची. ती आपल्या घोवा सयत भाड्याच्या रुमांत रावताली. खुनाचो हो प्रकार शुक्रारा सकाळी नदरेक आयलो. पुलीस घडणूक थळार तपास करतात. खबरांची ही साखळ अशीच मुखार वयतली, मात सध्या घेऊया एक ल्हानसो विसव. तो म्हणसर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.